गोयचे तरणाट्याक कामानिमित्तान भायल्या देशांत व्हरून तांची फसवणूक जाता, तांची थंय व्हरून मानव तस्करी जाता। ताका लागून लोकांनी सादूर रावन म्हत्वाचें अशें दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां। गोंय पुलिशेन राज्य पावंड्याचेर मनीस तस्करीक विरोध ह्या विशयाचेर राज्य पावंड्याचेर आयोजीत केल्ल्या परिशदेंत ते मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले। कांय एजंट्स तरणाट्याक पगार दिता अशें सांगून विदेशांत व्हरून तांची फसवणूक करतात। अशा आस्थापनांक सोदून काडून ती पोलिसांनी बंद उडोवची असो आदेश मुख्यमंत्र्यान हे वेळार पोलिसांक दिला। गोंयांतूय भायल्या देशांतल्यान तशेंच हेर राज्यांतल्यान बायलांक हाडून ताचो भीक मागपाक तशेंच शिनळकी वेवसायाक उपेग मानव तस्करींतल्यान जाता अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां। आमकां खूब जाणांक दिसता की ह्युमन ट्रॅफिकिंग स्पेशली द गर्ल्स लेडीज जेंकां आमी फ्रॉम द डिफरंट कंट्रीज किंवा डिफरंट स्टेट्स हांगासर हाडटा आनी स्पेशली आमच्या स्टेटींत तरी म्हणजे फॉर द प्रॉस्टिट्युशन्स आनी बॅगींग हाज्याच खातीर वापरता काय कितें, पण आमी एकदां ह्याय गोश्टीचेर लक्षांत घेयना की आमच्यांतलेच गोवन जेंकां फॉरेन कंट्रीजान व्हरतात आनी जेंकां खऱ्या अर्थात तांचेंय बी ह्युमन ट्रॅफिकिंगूच जाता। 8 दिसां पयलींचीच गजाल जी म्हाज्या मुद्दामून लक्षांत आयली, म्हाज्या ऑफिसा कडेन तेंच्यांनी कोऑर्डिनेशन केलें। हांव गोंयच्या समेस्त आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक कळपाक जाय म्हणून ही गजाल मुद्दामून मेन्शन करता। 8 दिसां पयलीं एक 8 जाण भुरगे म्हज्या ऑफिसा कडेन आयले आनी आमचे 2.5 लाख रुपया घेतल्या म्हणपाक लागले। कोण तरी समवन एजंट, जो एजंट तांचे पासपोर्ट करून दिता, विजा दिता आनी तुमकां भायर व्हरता म्हणून। म्हणजे कोणाचे 2.5 लाख घेतल्या, कोणाचे 3.5 लाख घेतल्या, कोणाचे 5 लाख घेतल्या। भितरले एक 10 जाणांक तेणी भायर धाडलेय बी। भायर जेंचे धाडल्या तांच्यांनी कोऑर्डिनेशन केल्या उपरांत त्या भुरग्यांक सांगलें तुमी आनी येवं नाकात, आमच्या हांगा जे हाल चल्ल्या, आमकां जेवण मेळना आनी एकट्याक तर भितर उडयला थंयसर फॉरेन कंट्रीन समवेर खंयचे तरी स्मॉल कंट्रीन। पूण अशे कितलेशाच जाणांक म्हणजे गोवन आनी इंडियन जेंकां तुका फॉरेनाक जॉब दिता म्हणून व्हरता, आमी खरेंच ताजेर ह्युमन ट्रॅफिकिंग म्हणून पळयता काय कितें? ताजेर ह्युमन ट्रॅफिकिंग म्हणूनच पळोवपाक जाय। केन्ना केन्ना म्हाका दिसता म्हणजे बिकॉज ऑफ अवर लॉज ते अशेंच सुटून वता, ते परत आपलें दुकान सुरू करता, म्हणजे पयलींचे गेल्लें दुकान बंद करता, नवीन दुकान सुरू करता। They may be because sometimes the cases take very long time, and due to the lapse of memory, the witness may not be able to depose correctly in the court of law. So therefore, there is need of sensitization at all levels, at the level of prosecutors, police and the judicial system, so that we are able to shape the foundation of this menace. Worldwide, human trafficking is prevalent. Innocent people are lured and taken abroad, but where they die also. Recently, there was an instance when a Gujarati family, I think 10 of them, they died in the severe cold in one of the states of United States of America. So therefore, this problem is purely not a legal problem. It is part of our socio-economic system where the administrator, where everybody involved in the administration of the state and the country need to be sensitized, and these seminars are basically an effort to do that only.